सोबीत सुंदर गोंय, दोंगर आनी झाडां. जिवीत आमकां देवाचें देणें. देवान आमकां जिवंक जायती देणी ह्या पृथ्वीचेर दिल्या. आमच्या पृथ्वीचेर जायते दोंगर आनी झाडांनी भरलेलीं रानां आसा. पापसाहेब फ्रांसिस लावदातो सी एन्सिक्लिकान आमच्या पृथ्वीचो सांबाळ करपा विशीं बरयता. मनशा कुडाक आनी निसर्गा मोदेगोत सोयरीगोत आनी एकामेकांताय जबाबदारी आसा. दर समुदायान आपले गरजेक निसर्गाची देणी वापरूंक जाता, पूण पृथ्वीच्या राखणणेची आनी फुडल्या पिळगांक फलादीक पृथ्वीचें देणें पासार करूंक जबाबदारी आसा. परस्पराचें आदीन आसा पृथ्वी आनी तिचेर जियेता ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक स्तोत्रांच्या पुस्तकाच्या 24व्या अवसरांत मेळटा. दुसऱ्या समुतीच्या पुस्तकांत अशें बरयलां, पळे, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तितली सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. आमी पृथ्वीचेर पूर्णपणी दोनीपण चलोवंक शकना. देवाच्या दोनीपणांक आनी ताच्या कायद्यांक मान दिवपाची गरज. मनशांनी क्लायमेट चेंज करून रानां आनी कानड्यांचो म्हणजे मँग्रोव्स नाश करून उदकां, जमीन आनी वारें आनी जिवूच प्रदूशीत करून पृथ्वीची अखंडताय फोडपाचें वायट केलां. रानां कातरून व्हड औद्योगीक शेतां केलां. एरजांग्याचेर रानां कातरून मोनोकल्चर वो एकूच प्रकाराचें झाडांचें रोवप केलां. वेटलँड पासून पुरोवन दुसऱ्या उपयोगांक वापरलां. हे सगळे जिवांची विविधताय उणी कोत्ता. हेरां दुसऱ्यांची चिंती नासतना फायद्याचेरूच नदर दवरून फकत प्रदूशण वाडटा हें पळोवनूय झाडां रानां कातरूंक आमी तयार. झाडां रानां कातरल्या उपरांत जमनीचो ओरोण्या भाशेन म्हणजे डेझर्टिफिकेशन जावपाचो प्रेस, बायोडायवर्सिटीचेर निसणटोन वाडपाचो प्रेस आमी पळयना. आर्थीक आनी समाजीक लुकसाण जो कोण कोत्ता ताणें ताचो प्रेस भरचो आनी न्हय हेर लोकांनी वो येता ते पिळगांनी, अशें पापसाहेब शिटकावणी दिवन बरयता. गोंयचे दोंगर आनी झाडां आमी सांबाळूंक जाय. ओस्तुंती वो वेस्टर्न घाट्स हांगा रानां नासलीं जाल्यार गोंयांत न्हंयो वरोसभर व्हांवपाच्यो. आमकां पावस चडसो जून ते सप्टेंबर मेरेन पडटा, पूण आमच्यो न्हंयो 12 म्हयने व्हांवतात. आमची झाडां रानां कातरीत जाल्यार उदकाचे त्रास जातले. गोंयांत जायते माड आसात. माडाच्या नाल्लांचो उपयोग आमच्या गोंयकारां मदें जायतो. गोंयच्या जायत्या बांदांचेर माड दोनूय देगेर आसून आमकां पावसाच्या दिसांनी बुडलोली शेतांतल्यान वाट पासून दाखयता. पूण आतां आमचें माड उणें जायत गेलां काय? दीस येतलो काय जेन्ना माड गोंयांत दुर्मील म्हणजे रेर जायत? नाल्लांची सोय नासतना कोडी, गोडशें, भाजी आमकां खावपाक पडत काय? सूर नासलोले पावां उपरांत सूर नासलेली सान्नांय आमकां खावंक पडत काय? गोंयचे माड चडशे आदले वो जायते वर्सांचे काय कितें? माड आनी नाल्ल आमचें दायज. गोंयां आंबे, पणस, केळीं, जांबळां, चुन्नां, आसाडे, कांडां, काजू आनी कितलेच हेर तरेचे झाडां रुखां आमच्या पुर्वजांनी रोवन त्या झाडांची फळां घोडीक चाकी नासतना पासून आपल्या कोश्टा वावराचें फळ आमकां पासार केलां. आमी कितें कोत्ता? कितली आमची गिरेस्तकाय जी आमकां देवान आमच्या हातांत दिल्या आमी सांबाळून फुडले पिळगेक दिता. देवान दिल्ल्या आमच्या काळजाचे कोलायेंतल्यान कुरपेक जाप दिवपाक कसलेच शोकतेक पुराय रितीन दांबावून दवरूंक नजो, पूण उगडास दवरून आमचे दोंगर आनी आमची झाडां रानां सांबाळूंक आनी देवाक ह्या देण्याक दिनवासूंक पावलां मारुया. आख्खो संवसारभर खूब दोंगर आनी रानां आसा. आमचे गोंयान आनी सोरभोंवतीच्या जाग्यांचेरूय दोंगर आनी रानां आसा. वेस्टर्न घाट, दक्षिण गुजरात, दादर नगर हवेली वाठारांत, महाराष्ट्रांत, गोंय, कर्नाटकान, केरला आनी तामिळनाडून
अरबी दर्याचेर म्हणजे अरेबियन सी दर्या देगे लागच्यान सुमार 1,500 किलोमिटरां उत्तरेसावन दक्षिण देकेन अदमासान धांवतात. ह्या वेस्टर्न घाटांनी जायते तरेची रानां आसात आनी त्या भायर हो वाठार संवसारांतल्या 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉटां मदें आसा. हिंगा जायती तरेची झाडां, सावजां, सुकणीं, एम्फिबियन्स, बटरफ्लायज मेळटा. जायत्या ह्या जिवांचो प्रकार स्पिशीज आख्ख्या संवसारान हिंगाच मेळटा म्हणजे एंडेमिक स्पिशीज. हे वेस्टर्न घाट हिमालया परस आदले अशें म्हणटा. ओस्तोन घाट आनी तातूंत आसलेली रानां आनी जिवाचे प्रकार सांबाळपाची व्हड गरज. जायते आमचे गेल्ल्या शेंकड्यांक आमच्या सगळ्यांच्या पुर्वजांनी गरज तितलेंच वापरून आमकां सांबाळलें. हें आमी करची गरज. जशें आमकां मेळ्ळां तशेंच फुडले पिळगेकूय मेळचें.
सुरवातेक सगळे आमी कितें घेवया A15 पेज नंबर 7 A15 मुनशा खातीर मुनशा मोरलो व्हरत्या देवान निवळ्ळलो भितर सोरता यादीक आमचो नोमान 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 देव मुळ्यारा ओय ओय मा व्हरत्या देवान नोमान 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 देव मुळ्यारा ओय मा व्हरत्या देवान. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ले मारिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या बेनेडिक्ट पेरेरा आनी मारिया जोकिना पेरेरा हांच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. आयज आमच्या मागण्यांत खेरीत भाशेन दवरुया. आयज जल्माचो दीस मनयतल्यांक स्विनी रॉड्रिगीस, रेजिक पेरेरा, एनो फेर्नांडीस, नाफिया लुकस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. कालच्या दिसाक जे एक्टिविस्टांक एरेस्ट केले तांचे पासत आनी हे सगळे जे कोण गोंयचे पासत आपलो ताळो उबारतात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी आमच्या सरकाराक आनी आमच्या पुलिसांक फावो तितलें गिन्यान आनी फावो तितलें देवाचें बळ दी म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो मागणें करप देवा लागीं मागप एक बरें काम, पूण देव केन्ना दितलो कसो दितलो तें आमचेर न्हय पूण देवाचेर सोडप हें आनीक एकदम बरें काम. म्हणटच आमच्या मागण्यांत आमी थिराय सांबाळूंक आयज आमकां ही घटाय घेवया. आमची जायती मागणी आसतली आनी जायते फावटी आमकां दिसता देव आयकोच ना. जाल्यार आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन सगळ्या भावार्थान सगळ्या विस्वासान आनीक जें कितें आमी मागता सोदता तें आमकां मेळ्ळो पासून आमी तें करीत रावूंक आमकां ही कृपा आमी मागून घेवया. जायते फावटी आमी निराशी जाल्या, जायते फावटी आमी सोडलां, वा जायते फावटी आमी देवाचेर पासून रागार जाल्या. असलें सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. बागेवंत पावलून गालास्करान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. गिन्यान नासलेल्या गालास्करांदो
तुमकां कोणें तरी मोत बी केलां. कुर्सार किळायलेलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यांक उजी निवळ चिट्टारलेलो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूत पाळ्ळा देखून घेतला ओ तुमकां पोरगोटलां तें तुमी सोत मारलां देखून. ताणें ओतम्यान सुरू केलां तें कुडीन ओतम्यान सोंपोवंक. इतलें तुमचें मौत उकडली. इतलें तुमी बोगलां तें पेश्टेंच पूण पेश्टेंच जावं येता तें. तुमकां भरपूर माप ओतमो दिता आनी तुमचे मोदें विजमितां कोत्ता तो. तुमी सुमूत पाळ्ळ्या देखून अशें करतात. ओ तुमकां पोरगोटलां तें तुमी बावाडटान सोत मारलां देखून तशें करतात जायत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, इस्रायला देवा दिनवासुया वाकाणुया. पोत्तून म्हणुया, इस्रायला देवा दिनवासुया वाकाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराची वाकाणणी. आपले पुर्जेक भेट दिली, दोळेन ताणें सोडयली. आपल्या विसलेल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एक बोलवून तारोक सर्वेस्पराक उजबयलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. दुस्मानांच्या चपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचे देव दोत्तेल्यांचेर हातांतली सोडयतलो. मागा आपले भक्तिवंत संदेशकार तोडी जें ताणें बासायलें तें आतां देवान पाळ्ळें. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. ताजे लागीं इश्टापलोलो कोरार आयज मनान हाडलो. आब्रामाक आमच्या बापायक दिलोलो सुपूत विश्वासपणीन ताणें आयज सेकी उगडास केलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकून आमची काळजां उकोड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मुदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेले. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरोंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात
आनी तुमकां मेळटलें. दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें, आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासडी मागीत जाल्यार तो ताका मासळेचे सुवातेर सळूप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. रोड सेफ्टी वीक जेन्ना चलतालो तेन्ना एक स्लोगन आयलो, तकली नाशिल्ले हेल्मेट घालिना. तकली नाशिल्ले हेल्मेट घालिना. हाचो अर्थ दोन भाशेन पळोवंक जाता. एक वाटेन तकलीच ना जाल्यार हेल्मेट आनी कितें घालतलो, व दुसरे वाटेन तकली आसा, सगळें चलता, पूण ही तकली सांबाळपाक बो करून गाडी चलयता आसतना, रस्त्यार वेता आसतना ती सांबाळपाक गिन्यान ना. म्हणटच गिन्यान नाशिल्ले मनीस आसात, आनी जे कोण गिन्यान नाशिल्ले भाशेन वागतात ते आपलोच जीव एके भाशेन खत्र्यान घालतात. भाव भयणीनो, आयज आमकां देवाचें उतर एके भाशेन आपयता. आमचेरूच आमी धरून रावना जावं, कित्याक आमचेच वस्तूंगी आमच्यान सगळें करूंक जायना. आमकां दुसऱ्यांची गरज पडटा. दुसऱ्याची गरज म्हणटा तेन्ना मनशांचेर घडये आमच्यान पातयेवन रावंक जायना. पूण देवाशी जो कोण वेता तो केन्नाच सांडूंक शकना. फाटीं गोंयचो जो लोकायुक्त आसलो ताणें एक स्टेटमेंट केलो, ओन्ली गॉड कॅन सेव अस फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स. देवाच्यानूच आमकां तांच्या हातांतलें निवारूंक जाता, कित्याक ते देव जाल्ले भाशेनचे येतात. भाव भयणीनो, जरी तर देवाच्यानूच आमकां निवारूंक जाता जाल्यार आमी देवाशी परतून परतून वचूंक गरज. आनी आमी परतून परतून देवाशी वचूंक, भियेना आसतना वचूंक, थांबना आसतना वचूंक, आनी थिरायेन वचूंक जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उलो मारता. आनी हें समजून घेवंक बागेवन पावलू गालास्कारांक चीट बरोवन सांगता, तुमचेर कोणें कितें मंत्र बंत्र कितें केलां, समजनात तुमकां वस्तू, ओ वस्तू जरी तर तुमी समजूंक लागल्यात जाल्यार हें देणें कोणें दिलां तुमकां? खुद देवान आपलो आत्मो तुमकां दिला ह्यो वस्तू समजून घेवंक. आमी सिजन ऑफ क्रिएशन वीक हातून आसा. हें सुमान सिजन ऑफ क्रिएशन रचनेच्या काळाक भेटयल्लें आमच्या गोंयांत. आनी आमच्या गोंयांत जी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा, आयज गोंय सांबाळपाक, गोंयचें पर्यावरण सांबाळपाक जे भाशेन लोक रस्त्यार येवपाक लागला, एरेस्ट जावपाक लागला, मार खावपाक लागला, हें सगळें पळोवन आमच्यान जातलें काय जायना हें कुशीन दवरून देव जरी तर आमचे बराबर आसा जाल्यार आमकां कोणाच्यानूच हारोवंक जायना, आमचें गोंय कोणाच्यानूच व्हरूंक जायना. हो विस्वास आयज आमकां आसपाक एकदम गरज. आनी ह्या पासत आमचें मागणें कसलें जावचें, थांबनासतना विस्वास धरून आनी घरांदायेन पासून पर्सिस्टन्स, आमी जें मागणें करता तातूंत थीर रावूं. जे मेरेन आमकां तें मेळना ते मेरेन तें मागणें आमी करीत रावूं. जशें आयचो हो एग्जाम्पल आमचे मुखार जेजून दवरला. इज्रायेलान खंयच्याय वक्तार जरी तर सोयरो आयलो जाल्यार ताचो सन्मान करप, ताका पावप, ताका कितेंय दिवप हें कॉमन, नॉर्मल. पूण तुगेर सोयरो आयला ताका ताची सेवा करचे पासत शेजाऱ्याक वचोन उठावप हें नॉर्मल न्हय. जाल्यार आयज ह्या शुभ वर्तमानान
जी देख आमचे मुखार दवरल्या, हो एक मनीस आपणाचो एक इश्ट कोण पावोन सोरला ताची सेवा करूंक सोदता, तें नॉर्मल, ताणें करूंकूच जाय. पूण आपणा लागीं ना तेन्ना तो काडून शेजाऱ्यागेर वो आपल्या इश्टागेर वेता, आनी ती कारणांय त्या इश्टान ताका दिल्या आतां उठूंक जायना. कित्याक एकलो उठत जाल्यार आख्खो घोराबो जो थंयसर न्हिदलेलो आसा ती डिस्टर्ब जातात. तांचीं घरां ते भाशेन नासलीं, जे भाशेन आयज आमचे लागीं एकल्याक एक रूम आसा ते भाशेन न्हय. पूण दार उगडलें जाल्यार थंय तावन सगळींच न्हिदोन आसतालीं. म्हणटच म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या म्हज्यान उठून दिवंक जायना. कारण सारकें आसा. जायते फावटी देवा लागीं कारणां सारकीं आसात. आमी मागणें करता पूण आमकां मेळोच ना, वो जायते फावटी उरफाटेंच जाता. देवा लागीं कारणां आसात आनी तें कारण कितें तें देव जाणा. कित्याक आमकां रोखडेंच मेळना, कसली आमची तपासणी चलता, वा आमकां देव कशे भाशेन मजबूत करूंक सोदता तें देव जाणा. जाल्यार आमचें काम ही कारणां सोदपाचें न्हय, पूण आमचें काम इतलेंच देवाचेर सारकोच पात येवन राव आनी मागोत राव, दारार मारीत राव, दार उगडटलें. कितें सोदता तूं जाणा जावपाक सोदता. आतां ह्या दिसांनी आमी जायतें सोदता इन्फॉर्मेशन जें लिपोवन दवरलेलें आसा आमकां, जावं आमच्या सरकारान वो जे कोण वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स घेवन येतात तांणी इन्फॉर्मेशन लिपोवन दवरलेलें आसा. एक वस्त उजवाडाक येता जाल्यार असल्या वेळार सोद आनी तुका मेळटलें. म्हाका खबरूच ना हें म्हणूंक जायना आयज. जाल्यार सोद आनी तुका तें मेळटलें. दारार मार आनी दार उक्तें जातलें. जशें आमचो युनियन मिनिस्टर येवन गेला आनी ताणें आमकां सांगलां म्हाका मेळूंक ना तुमचें धाडलेलीं ती मेमोरेंडम्स, वो कोणेंच धाडूंकूच ना. जाल्यार परतून दारार मार म्हूण आमकां उगडास केला. जाल्यार दारार मारीत रावता तेन्ना हें आमकां दार झेरूल उगडटलें. तर आयचें शुभ वर्तमान, आयचें देवाचें उतर आमकां हें गिन्यान घेवंक आपयता. ही कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया की आमी आमचे मागणें फाटीं दवरिना जावं, आमी आमची रिप्रेजेंटेशन्स मेमोरेंडम्स फाटीं दवरिना जावं, पूण आमकां जें कितें आमचें दायज सांबाळूंक जाय तें भियेनासतना, फाटीं सरोनासतना, थांबोनासतना आमी अशेंच मुखार व्हरूंक आनी देवान दिल्ली आमची सगळीं देणी, देवान दिल्लें आमचें दायज आमी राखूंक, सांबाळूंक आमी ह्या रचनेचे सांबाळणार देखून आमकां कृपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सूर मोजे दिदा तुका एकाने, तुकाच मोगता सूर मोजे तुजेच ते कोरगाशेले मोजे मोजे पायले स्वीकार कोराता कोशी तुझो मोहिमो उरगोट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सूर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगता सूर मोजे तुजेच ते कोरगाशेले. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र
रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय उंच सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगो तुया तुज्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. माग सोद दारार मार थांबो नासतना विस्वास धरून हेंच करूंक आमकां करपा मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आनीक एक पावटी सगळी तुजी मागणी देवा मुखार दवर.
आनी सगळ्या विस्वासान आनी थिरायेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. ही घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आपणाचेर बरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं.
आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. रोजनेच्या काळांत हे सुमान आमच्या गोंयांत आमी भेटयता आसतना आमच्या पाप सायबा बरोबर हे मागणें आमी भेटोवया आमच्या गोंयचे पासत आनी आमच्या आख्ख्या संवसाराचे सृश्टी पासत मागुया. सोर पदवीदारा देवा, आख्ख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रोचने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पिकोवणी फावो कर. ह्या पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक, दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फायदो फक्त मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रोचने सवें आमी खोलायेन एकवटोन आसाव म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बोळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमीन. भाव भयणीनो, रोजनेच्या काळाचें सुमान आमच्या गोंयांत आमी मनयता आसतना हे 3 दीस आयज फाल्यां परवां खेरीत इनिशिएटिव्स आमचे मुखार दवरलेले आसात. हें कॉम्पिटिशन कशें न्हय, पूण तातूंत भाग घेवन आमी ह्या महान कामाचे भागेली जावंक जाता. आनी जें कितें आमी करता ह्या दिसांनी तें सगळें आमी आमच्या पाप सायबाकूय पाठवून दितले. जेन्ना ताणें मागलेलें आसा सिजन ऑफ क्रिएशन हें करचें, जाल्यार आमच्या गोंयांत जें कितें केलां तें आमी सगळें डॉक्युमेंट करून थंयसर पाठयतले. म्हणटच सगल्यांक तुमकां हो एक सोयेक, तुमी केल्ली ल्हान एक वस्त, एक इनिशिएटीव आमी पाप सायबा मोरयान पासून पावूं जाल्यार हो सोयेक घेवचो. आमी आमचे स्क्रिनीचेर घातलेलें आसा तशें तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपांचेर तुमकां हे वेगवेगळे इनिशिएटिव्स जे घातलेले आसात ताची म्हायती आयज येतली. जाता ते भाशेन तुमी तातूंत भाग घेवचो. ल्हान ल्हान वस्तू त्यो करून आमची ईमेल जी पाठयल्ली आसा ताचेर वो वॉट्सॅप ग्रुपाचेरूय तुमी तें पाठोवं येता. सगळीं आमी तातूंत भाग घेवया आनी आमचे पृथ्वे पासत, आमच्या गोंयचे पासत हे ल्हान ल्हान आमचे इनिशिएटिव्स आसात ते देवाक भेटोवया. आयज सांजे पवित्र ओर जातलें, तशेंच फाल्यांच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी नायट विजील करतले. सांजेर 9 वाजता सुरू जातलो तें रातच्या 12 वाजता मेरेन. ह्या नायट विजिलांत तुमी कोणेंच हरशीं येवपाची गरज ना, पर्सनली कोण येवचो ना. पूण हें लायव्ह स्ट्रीम जातलें तुमच्याच घरांत रावन बाराबर बरे भाशेन हे मागण्यांत हो वेळ सारचो 9 ते 12 फाल्यांच्या दिसाक. खेरीत भाशेन आमी आमच्या गोंयचे पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या वडिलां पासत, लोकां पासत, आमचे सृश्टी पासत भेटयतले. म्हणटच जाता ते भाशेन फाल्यांच्या दिसाक सगल्यांनी ह्या नायट विजिलांत भाग घेवंक आमी प्रयत्न करुया. एकामेकाकूय सांगुया. आमच्या SFX चिकाली चॅनलाचेर तो लायव्ह स्ट्रीम जातलो, तातूंत आमी भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे ओळखकार शेवटा कित घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. Pritveče mi tumi žive uzvar diočak, pritve tumi uzvar, tumčo bojo kornjo polon mohispamu, baba pojma diočak. Sonsar somo koryan, tumče sagatiya संसार सोमो कोरिया तुमचे सांगातिया आसा. सोबीत सुंदर गोंय, नदी आनी झरी आमचें जिवीत. देवान आमचें गोंय जायत्या देण्यांनी भरलां. नद्यो आनी झरी गोंयांत साबार आसात. गोंयच्या दर्या देगे सावन ओरबी दर्येक तिराकोळ, उलवाळे वा कायसू, बागा, मांडोवी, जुवारी, साल, सालेरी, तालपोना आनी गालगीबाग ह्यो 9 नद्यो मेळटात. त्या भायर जायत्या ह्या न्हंयांक फांटे आसात, जशी मांडोवी न्हंयचे फांटे म्हादेवी, वळवत, म्हापसा, सिकेरी व जुवारेची कुसवत, कुशावती. त्या भायर गोंयांत देवान जायत्यो झरी दिल्यात. बाळबोळे, नारव्यां, केसरवाल, वेर्ना, मोपा लागसार आनी हेरूय गोंयच्या गांवांनी आसा व आसतल्यो. उदक नासतना मनशांक जिवंक चड तेंप जायना. ह्या उदकाच्या स्रोताचो सांबाळ आमी करपाची गरज. गोंयच्या चडशा न्हंयांचें उदक वस्तोंची घाटा सावन वेस्टर्न घाट हांगासून व्हांवून येता. देंवोन गोंयच्या साबार गांवांनी पावता. पावस चडसो जून ते सप्टेंबर मेरेन पडटा गोंयांत, पूण न्हंयाचो व्हांव 12 म्हयने आसा. वस्तोंती घाटांनी जायतीं रानां आसा आनी थिंगा बरोच पावस पडटा. झाडां रानां हें उदक आडावन जमनीन जिरपाक आदार दिता. झाडां आनी दोंगरां कातरल्यार उदक न्हंयांतलें उणें जाता. आमच्यो न्हंयोय सुकना जाल्यारूय उण्या व्हावांक लागून आमचे जिविताचेर आनी सृश्टीचेर जायतो वायट परिणाम जाता. जेवण, उदक, वारें सगल्यांक जिवंक गरजेचें. न्हंय आनी उदक ना वा उणें व निवळ नासत जाल्यार आमकां उदक पिवपाक पयले सुवातेर मेळचें ना. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या शेतांक उदक उणें मेळोन. उदक उणें मेळोन आमकां जेवण उणें जायत. आयज भात गोठो आनी खंयसून येता, पूण दुकोळ, ड्रावट पडल्यार पयशे दिल्यारूय जेवण मेळोंक त्रासाचें जायत. नदयेचें उदक उणें जालोल्यान खार उदक दर्याचें आमच्या न्हंयांनी चड जावन खारसाण वाडटली आनी नदयेच्या जिवांचे प्रकारूय बदलो. उदकाच्या खारसाणीच्या प्रमाणें नुस्तें, कांडली, मॅनग्रोव आनी हेर जीव मेळटात. खारसाणीच्या बदलावाक लागून कांडल्याचो प्रकार बदलत व ती मरत. हेर झाडां जायत घडयेक, पूण ती वाडली जाल्यारूय ते मेरेन आमच्यो नदयांच्यो देगो व्हांवून वचत काय. कांडल्याची मुळां, रूट चिखलाक घोट दवरून ल्हान नुस्त्यांक शेरोण व राखण दिवन जायत्या रितींनी आदार दिता. आमच्या दोंगरांनी उदक जिरून ती आमच्या गांवांनी पावता. आमचे चडशे गांव आदीं दोंगराच्या वयर नासले, पूण दोंगरा सोंपला. दोंगराचेर शिमीट, दामोर घालून उदक तितलें सोंपेपणी जिरचें ना. आमच्या झरींनी आनी बांयांनी उदक उणें जायत. ट्यूबवेल वापरून हिसपा भायर उदक पिवन उदकाचो निवेळ आमी देंवोवन आमच्यो झरी आनी बांयो कित्याक सुकोवच्यो ना? केसरवाळ्याची झर आदल्या भाशेन व्हांवता काय ना. थंयसरूय अशेंच जालां. शिमीट बांदून, रस्ते बांदून
ती जोर आतां वावना. पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी एन्सिक्लिकान आमकां न्हंयच्या, तळ्याच्या आनी दर्याच्या प्रदुशणा विशीं शिडकायता. ते भायर न्हंयाच्यो आनी दर्याच्यो निश्टी आनी हेर जीव जायत्या लोकांक जेवण. जायती कारखानी न्हंयो प्रदुशीत करून सांडटात, पूण जायत्यो प्रदुशीत न्हंयो परत नितळ केल्या म्हूण पाप साहेब उडासूय करता. साहेब बरयता की आमच्यो अस्कोतायो सोडून आमचे भितरलें बरेपण जायते फावटी दिसून येता. येयात तर आमच्यो झरी आनी आमच्यो न्हंयो मोगान सांबाळून आनी जिवाळ कर.